बेगीन येता हांव येवचो जालो दीस रात राखून राव काळीज जागृतो दीस म्हजो येतलो तो लागींच आसा रोखडोच उदेतलो विस्वास दवरून राव मारानाथा मारानाथा जेजू ये मारानाथा मारानाथा जेजू ये बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाल बावा भयणीनो आयच्या मिसाचो विशय मारे भाशेन दिसपट्या जिवितांत देवाच्यो कुणा वळखुया आयज मारेच्या सोपूर्ण जिविताची देख आमी नियाळटाव तिणें देवाच्यो कुणा जागृतायेन आनी आयत्या मोनान वळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी भावार्थान फुडें व्हेली आमी देवाची कुशी विस्वासान आनी भावार्थान स्विकारून मारेचें जिवीत आमकां स्मृती दिता ह्या मिसांत मारे आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातांत ते समोरुंपूंक आमकां करपा मागुया मोगाच्या बाबा भयणीनो मारयेन देवाच्यो खुणा आपल्या जिवितांत वळखल्यो आनी ह्याच खातीर देवाच्यान मारयेच्या जिवितांत आपली येवजण शार्ती पावोंक जाली तेच भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान देवाच्यो खुणा वळखून घेतल्यो आनीक देवाचो परगटणार तो जावंक पावलो आयज आमच्या जिवितांत देव जाय त्या खुणा वरवीं आमकां भेटूंक येता त्यो खुणा वळखुया वळखून देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता देव म्हज्या जिवितांत कसलें बदलो पाडूंक सोदता हें आमी वळखून घेवन देवाक जाय ती वाट आमच्या जिवितांत आमी चलुया पूण जायते पावटी देव आमकां खुणा वरवीं भेटता हें वळखूंक आमी विसरल्या आनी आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे व्हरचे बदलेक आमी आमकां जायते प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडलां आनी आमी जिवितांत साळल्या फसल्या भक्षणे मागुया आनी सगलीं बराबर आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध एपासोच भाग्य सुदास आंकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं नदीक रातून प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं
सासनाच्या देवा जेन्ना सोडवणीचो संदेश दिवंक तुज्या दुताक निश्कळूंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उचारू नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच आई ती जावंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग. ती पातालांतल्या कोलायंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान पोतीपाट केलो ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या गोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुका एक कुणाक दितलो. पोळे एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब हे परी जातलो. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. आनी एकदां म्हणुया, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेता ती सोगली. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मानल्यात. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबडो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मुख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबाराचो सर्वेस्पर तो. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy. दाविदाची चावी तूं, सासनीक राजाचे दारवटे तूं उगडटाय. कालोकाचे बोनकोनींत बसलेल्या कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy, सर्वेस्porak zoy zoy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक याकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत ती चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोरण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनीक वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कट चल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 29व्या वेस्वरांत 11वे वळींत अशीं उतरां मेळटात. म्हाका तुमचे विशीं म्हज्या मनांत एक येवजण आसा. ही येवजण शांती हाडपाची, निसंतण हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान बोल्लोलो बरो फुडार दिवपाची. देवाच्या मनांत एक एकल्याच्या मनशा विशीं येवजण आसा. तुमचे विशीं येवजण आसा, म्हजे विशीं येवजण आसा. आनी येवजण आमकां शांती दिवपाची, बरो बरवसो दिवपाची आनी बरो फुडार आमकां दिवपाची देवाची येवजण. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव केरीत भाशेन ही आपली येवजण आमच्या जिवितांत आपूण भितर सरून ही येवजण शार्ती पावोवंक वावुरता. जितली आमी देवाक उक्ती रावता, जितली आमी ताका आमच्या जिवितांत स्विकारता, तितले फावटी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आपली येवजण जी आमचे सोवें आसा, आपल्याची येवजण आमचे सोवें तो शार्ती पावयता जेन्ना देव आमच्या जिवितांत भितर सरता तेन्ना. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव कसो येता आमचे सोवें? देव येता जायत्या खुणा वरवीं तो आमकां भेटता. जायत्या खुणा वरवीं आमच्या जिवितांत तो भितर येता. मागीर ह्यो खुणा जावं देवाचें उतर वाचतना देव म्हजे लागीं उलयता, जावं हांव मागणें करता आसतना देव म्हाका जायतें शिकयता, जावं म्हज्या खासगी घोंडितांनी म्हज्या सोवें जे घोडण्यो घडटात तातूंतल्यान देव म्हजे लागीं उलयता आनी म्हाका जायतें तो शिकयता. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हणटकच देव जायत्यो खुणा वापुट्टा आनी ह्या खुणा वरवीं आमकां
आपली बरेपणां आपली येवजण आमच्या जिवितांत तो दाखयता आनी आमचें जिवीत आपल्याक जाय ते प्रमाणे फुडें व्हरूंक तो आमकां आपयता. आयचो विशय असलोच, मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. ओय मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव जायते भासाच्या खुणांनी आमचे सवें येवंक सोदता. जो मनीस त्यो वळखता तो आपलें जिवीत जोडटा, पूण ज्यो खुणा वळखून घेना देव आमच्या जिवितांत येवंक सोदता म्हणून तो मनीस आपल्या जिवितांत सांडटा. सोजमूक एक काणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक मनीस आसलो भावार्थी, देवाचेर सारकोच भावार्थ दवरतालो. आनी अशें घडलें, एका दिसाक जायतो पावस पडलो आनी पावस पडोन ताच्या गांवांत हुंवार आयलो, बुट्टी आयली. आनी असल्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो, ताचें घर मोडोन गेलें आनी तो एकलोच उरलो, उदकांत बुडटालो, बुडपाचोच कसो आसलो. असल्या वेळार तो देवाक उलो मागता. देवा म्हणटा, आपल्यान म्हणटा जिवीतभर तुजेर भावार्थ दवरला, ह्या वेळार हांगासर यो आनी म्हाका साल्वार कर. आनी तेन्ना जेन्ना हें मागणें तो कोत्ता मनीस, तेन्ना एक बोट घेवन, हें व्हडें घेवन एक मनीस येता आनी म्हणटा, आरे यो, हांव तुका साल्वार कोत्तां, हांव तुका धोडेर पावयतां, तूं हांगासर उरल्यार बुडटलो मोत्तलो. तेन्ना हो मनीस म्हणटा, आरे तूं कितें म्हाका साल्वार कोत्तलो? हांव सदांच देवाचेर भावार्थ दवरून येयला, म्हणटकच म्हाका जाय देव हांगासर येवन देवान म्हाका साल्वार केल्लो, तूं नाका, तूं वच. तो बोट घेवन तो गेलो. उपरांत तो पोत्तून तें उदक सारकेंच तकले वयर कशें पावोंक येयल्लें. तेन्ना तो म्हणटा, देवा इतलो तेंप तुजेर भावार्थ दवरून हांव जेला, कितें कोत्ता, तूं येयना आदार करूंक म्हाका? आनी म्हाका बाबा भयणीनो, तेन्ना रोखडेंच हेलिकॉप्टर येता आनी हेलिकॉप्टर येयलें म्हणटकूच थंयसान तो एकलो मनीस म्हणटा, आरे यो, आपूण तुका आदार कोत्ता, तुका ह्या उदकांतलो व्हरोन बऱ्या जाग्यार पावयता. तो म्हणटा, हे तूं नाका म्हाका, तूं नाका, देवान डायरेक्ट येवंक जाय, देवान डायरेक्ट येवन म्हाका साल्वार करूंक जाय. तूं मनीस मरे, हांव देवाचेर भावार्थ दवरपी, इतलीं वर्सां देवाचेर भावार्थ दवरून येयला आनी तूं म्हाका आदार कोत्तलो? आनी तेन्ना मागीर तो हेलिकॉप्टर घेवन तोय वेता. हो मनीस उदक चडटा, बुडटा, मोता आनीक देवा मुखार जोडटेक पावता. आनीक तेन्ना तो देवाक म्हणटा, देवा कितें तूं, कितलो भावार्थ तुजेर हांवें दवरलो, सदांच मागणें हांव कोत्तालो, सदांच मिसाक वेतालो, आनी जेन्ना म्हाका म्हजेर आकांत येयलो, जेन्ना म्हाका तुजी गरज आसली, त्या वेळार तूं खंय गेल्लो त्या वेळार? आनी देवान ताका सांगलें, जेन्ना तुवें म्हाका उलो मारलो हांव 2 फावटी येयलो, पूण तुवें म्हाका मानून घेवंक ना. पयलो हांव व्हडें घेवन येयलो, दुसरे फावटी हेलिकॉप्टरा वरवीं येयलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी देव आमचे लागीं जायत्या मनशां वरवीं, देवाच्या उतरां वरवीं मागणें कोत्ता आसतना आमचे लागीं दर दिसाक उलयता, आमच्या जिवितांत तो भितर येवंक सोदता आनी आमकां सगल्यांक न्हू एक बरें जिवीत दिवंक सोदता. पूण आमी मनशां जायते फावटी देवाच्या खुणाक दोळे आमी धांपता. आमी देव जे आमकां दाखोवंक सोदता, देव ज्यो आमकां खुणा दिवन बऱ्या रस्त्यार व्हरोंक सोदता, आमचें जिवीत साल्वार करूंक सोदता, आमकां सोडवण दिवंक सोदता, हे आमी जायते फावटी नाकारता. आनी आमचे जायते आमचे येवजण्यो आमी आमकां जाय ते प्रमाणे आमचे जिवीत ह्या येवजणा प्रमाणे व्हरूंक सोदता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत असलीच कितें आमकां खबर मेळटा. आकाज राजा हाची खबर. आकाज राजा सारको भियेल्लो, थरथरलो. कित्याक भियेल्लो? कित्याक 2 राष्ट्रां एक जावन, एफ्रायम आनी सिरिया म्हणटा ती दोगांयनी एक जावन जुदाचेर आक्रमण करपाचें आसली, झूज करपाची आसली. आनी ह्या खातीर हो राजा, आकाज राजा सारकोसो भियेता. आनी भियेल्ले पळोवन देव इसायास प्रवाद्याक सांगता, वच म्हणटा आकाजा सोरशी आनी ताका सांग की तूं एक कसली खुणा माग आनी आपूण ती करतलो. देव इसायास प्रवाद्याक धाडटाना हे भाशेन सांगूंक धाडटा, वच म्हणटा ताका सांग, चोत्राय दवर, आंग काडूं नाका, भिवू नाका. चोत्राय दवर, गोट राव
भियो नाका ही बरवशाची उतरां इजायास प्रवाद्या वरवीं आकाजाक सांगूक देव ताका इजायास प्रवाद्याक सांगता. आनी जेन्ना इजायास प्रवादी आकाजा सुरशी वेता तेन्ना इजायास प्रवादी ताका सांगता तुका कसली खुणां माग. आनी हांगासर आमकां बरी मेळटा ती पाताळ्यांतल्या खोलायेंतली वो उंच सर्गावेली जावं कसली खुणां तुका जाय देव तुका दिवंक तयार आसा. म्हणजे देव सांगोंक सोदता. आकाश म्हणटा चोय आतां 2 राष्ट्रां एक जावन तुजेर झूज करूंक सोदतात न्हू तूं भियेनाका हांव देव आसा तुजो. हांव देव तुका राखूंक येता. पूण आकाजान कितें केल्लें आकाश देवाचेर भावाट दवरिना. ताणें आसिरिया म्हणटा त्या राजा सरशी एक गठबंधन केल्लें आनी म्हणलोलें आपूण तुजो चाकोर पासून जावन रावंक तयार आसा. एफ्रायम आनीक सिरियाचेर तूं विरोध वच तांचे विरुद्ध तूं झूज कर आपूण तुजो चाकोर पासून जावन रावंक तयार आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो हांगासर हो आकाज राजा देवाचो आदार सोडटा मनशाचो आदार घेता. एका राजाच्या आसिरियाच्या राजाचो आदार घेता देवाचो घेवंक ताका नाका. आनी तो कितें म्हणटा जाणा तुमी मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या ह्या वाचपांत आमकां बरे भाशेन मेळटा तें उतर हांव खुणां मागचो ना. म्हाका सर्वेस्पराच्या देवाची परिक्षा करूं नाका. अशें दिसता की आकाश सारको खरेंच भाग्यवंत मनीस म्हणून ना. आकाश भियेल्लो आसलो आनी ताणें मनशाचो आदार मागलो देवाचो आदार मागूं ना. देव इजायास प्रवाद्या वरवीं आकाशाक खुणां दिता पूण ही खुणां आकाश राजा मानून घेना. तरी पूण देव ताका सोडिना. शेकी तो ती खुणां दिता आनी म्हणटा की पळय एक आंखवार चली गोरबेस्त आसा रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरचें. जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मारयेची खबर मेळटा. मारयेकूय गाब्रियल दूत एक खुणां घेवन येता एक संदेश घेवन येता आनी मारिया म्हणटा होय ही आसा हांव सर्वेस्परात साकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आकाश राजा देवाची खुणां मानून घेवंक ताका आडकोळ जाता पूण मारिया देवाची खुणां जंयसर गाब्रियल दूत येवन तिका सांगता पळय म्हणटा तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक तूं जल्म दितली आनी ह्या पुताक तुवें जेजू म्हूण नांव दवरचें तो सगल्याची सोडवण करतलो. हें की गाब्रियल दूत आंकवार मारयेक सांगता आनी आंकवार मारिया जरी हें मानून घेवंक कठीण आसलें तरी पूण मारिया हें मानून घेता देवाची खुणां स्विकारता आनी आपल्या जिवितांत देवाची जी येवजण आसली ती शार्ती पावयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो 2 वस्तू आमी मारयेच्या जिवितांत पळयता. हो 2 गूण आमच्यांनी म्हणूंक जातात. पयले सुवातेर हें आपणें जें मारयेक येता तें स्विकारूंक सोंपें न्हय आसलें. कोणूच मानून घेवचो नासलो. एक आंकवार चेडूं गोरबेज जावपाचें हें कोणूच स्विकार करूंक तें सोंपें नासलें. तरी पूण आंकवार मारिया ती स्विकारता. कित्याक पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली वस्तोरी आसली. कुरपेन आख्खीच ती कुरपेन बोल्लोली फूल ऑफ ग्रेस. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आंकवार मारिया हे कुरपेन बोल्लोली आसली देखून देवाची खुणां ती मानून घेता. हें स्विकार करूंक तिका तें सोंपें जाता. जेन्ना आमी पातकांत आसता वायटांत आसता मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाच्यो खुणां वळखूंक आमचे लागीं जायना. देव आमचे लागीं उलयता हें मानून घेवंकूय आमकां जायना आनी देव आमकां बऱ्या रस्त्यार व्हरोंक सोदता हेंय आमकां जायते फावटी कठीण जाता. कित्याक आमी पातकांत आसा पूण मारिया पातकां विणी आसली ती सगळीच कुरपेवंत आसली कुरपेन बोल्लोली आसली. ह्या खातीर तिका हें सोंपें जाता देवाचें आयकूंक ही खुणां वळखूंक आनी हे खुणे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडूंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो मारयेच्यान ही खुणां स्विकारूंक जाली. कित्याक मारिया भावार्थाची वस्तोरी आसली. तिचें सोवें खोल खोल देवाचेर भावार्थ आसलो तिका. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो तिच्या भावार्थाक लागून
तिच्यांनी हो जबाब दिवंक जालो, होय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज देव आमच्याय जिवितांत जायत्या भासांनी येता. आमच्या जिवितांत तो रावंक सोदता आनी देवाचें वचनूय हेंच, हांव तुमकां सोडचो ना आनी केन्नाच सांडचो ना. पूण आमचेर भिरांत येता जायते फावटी, देव खंय आसा, देव कित्याक दिश्टी पडना. म्हज्या पिडेच्या वेळार, म्हज्या कश्टाच्या वेळार, म्हज्या आकांताच्या वेळार देव खंय आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, दर दिसाक एक एकल्याक देव जायत्या भासांनी मेळोंक येताच. कित्याक आमचो देव न्हू बिस्कुटो न्हू, आमचो देव पळोवन वेता तसलो न्हय. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा तसलो देव. आनी ह्याच खातीर आमी इमानुएल म्हणटा, गॉड इज विथ अस. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. तो आमकां सोडिना आनी केन्नाच सांडिना. एक आवय आपल्या भुरग्याक केन्नाच पोरो घालची ना, पूण एके आवयन पासून पोरो घातले जाल्यार हांव तुमचो देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. म्हणटकच हाचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय. मोगाळ भावा भयणीनो, आनीक देव आमच्या आकांताच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार, सगल्या वेळार आमकां तो भेटूंक येता. आमच्या जिवितांत तो रावूंक येता, आमच्या जिवितांत तो मिसळ जावंक येता. हें आमी सगल्यांनी सोत मानूंक जाय. पूण तो येता ना, डायरेक्ट येना. हां, जेजू दिश्टी पडटा रे, जेजू दिश्टी पडला, आमी जायते फावटी धांवता न्हू, खंय कितें दिश्टी पडलें म्हणटकच सामकें झपकन धांवता, आमकां पळोवंक जाय. पूण ते भाशेन एकानी जेजू देव येना जायत. जायत्या खुणा वरवीं येता, खुणा वरवीं येता आनी आमकां जें कितें मॅसेज, संदेश म्हज्या जिविताक दिवंक जाय तो देव दीत रावता. तो हांवें फक्त उक्त्या मनान आयकूंक जाय. मोगाळ बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेरूय आपल्या जिवितांत व्हड जावंक सोदतालो, पूण भाग्यवंत इनास लोयोला ताका एक खुणा जालो आनी तो परतून परतून ताका म्हणटालो, आख्खो संवसार जोडीत आनी आत्मो विबाडीत जाल्यार कसलो फायदो तुका. मातशें उशीर केलो आयकूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान, पूण ही खुणा ताका लागली. ही खुणा ताणें मानून घेतली. हे खुणेंतल्यान देव आपल्या लागीं उलयता आनी आपल्याक कितें तरी करूंक आपयता, आपलें जिवीत बरें करूंक आपयता. हें भाग्यवंत फ्रांसिस्कान मानून घेतलें. आनी पळयात मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना ही खुणा ताणें स्विकारली तो जे देवाच्या मोगान पडलो आनी देवान उपरांत आपली येवजण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत शार्ती पावयली. आनी आयज पासून आमी ताची भक्ती आमी करता. आयज पासून ताका आमी मान दिता येद्दो व्हडलो सांत म्हणून. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव जायत्या खुणा वरवीं आमकां भेटूंक येता. जाल्यार आमी आतां कितें करचें? मारिया सदांच देवाचे खुणेक उक्ती जाली, वळखून घेतल्यो खुणा देव ज्यो आमकां दाखयता त्या खुणा वरवीं आपलें जिवीत मांडून हाडूंक आमी कितें करचें? पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाक ह्या खुणा वरवीं सोदूंक जाय. आतांच्या तेंपार रेडिओ ना, पूण पयलीं रेडिओ आसले. आतां कोणाच्या कारांत तरी आसतले रेडिओ. आमी ती फ्रिक्वेन्सी सारकी ट्यून केली म्हणटकच ते कांतार वो जे कितें संदेश वो कोण उलयता तें सारकें आयकूंक येता. ती तर फ्रिक्वेन्सी सारकी ट्यून करिना, कोण कितें उलयता तें आमकां सजमना. तेच भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयज देवाच्यो खुणा वळखतलीं जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाक ट्यून करूंक जाय, देवा सोवें. आनी जेन्ना आमी देवा सोवें तें ट्यून करतले तेन्ना देव कितें उलयता, कसल्या खुणा वरवीं म्हाका संदेश दिवंक सोदता, कितें तो म्हाका सांगूंक सोदता, हें मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका सजमतलें. आनी हे खुणे वरवीं हांव म्हज्या जिवितांत जें बदलप हाडूंक जाय तें बदलप हांव हाडटलों. जे जिवितांत ह्या जिवितांत म्हाका खंयचे वाटेन वचूंक जाय ते वाटेन हांव चलतलों. आनी ह्या वरवीं देवाची येवजण जी म्हज्या जिवितांत आसा ती शार्ती पावतली. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. खुणा जायते भाशेन मेळटल्यो, फक्त त्यो आमी वाचूंक शिकूंक जाय. त्यो खुणा पळयोवन देव म्हाका कितें संदेश दिवंक सोदता तें आमी पळोवंक फावो. आनीक हे भाशेन तरी आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत बरें जातलें, बरवशान भरलेलो आमकां फुडार फावो जातलो. हेंच करूंक ह्या मिसान कृपा आनी बळ आमकां मागुया.
उबी राहूया. आमची मागणी या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मारे भाशेन देवाच्यो खुणा जागृतायेन वळखून घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरचेक पोरगोटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारभार चलयतल्यांनी देवाचे कुशे पोरमोने निर्णय घेवंक आनी दुखवलोल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देव आपोवणे विंचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मोजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संकोश्टांत आसलोल्या गोराब्यांक पवित्र गोराब्या वरवीं बोल आनी बरवसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्वेस्परा देवा तुझे मुखार दवरल्यात ती मागणी दोयन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक मोगता. जेजू मागता कुशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक मोगता. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरूप द्वेदार देवापाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहीमेंत आमच्या आनी पवित्र जागाक सोयीस्कर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. बाबाडतान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासनाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारां सासनाच्या देवा सोर्व काळ्यान सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका संभावलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें आनी तो आमचे मदें येवचे वेळी
प्रार्थना करून जागृत रावतली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu, आमी ओंडो खाता आनी हे कासितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां बाबा केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन तुजे बाग्योन दोर नुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळीं आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन एकाच ताळ्यान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनोंत्रेक तांव तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दियात देवाची शिरी संसाराची पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शिरी संसाराची पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शिरी संसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी हो जावन आसा आमचो सोमी जेजू आमचो जोण एकल्याचो मोग करता आनी आमच्या सांगाताक सदांच तो रावंक सोदता ह्या सोमयाक घेता तितली आमी सुभागी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
kushal kainulasun moje pitorji eta mozo Deus জীবন Jesus Anele moje caris Shitor utka grautale Suke bunche por lo paus caris Sale da doshi On mia moja gayon kor Kushal kainulasun Moje pitorji eta Mozo Deus জীবন Jesus आमचो मोगाळ जेजू आमच्या जिवितांत कुशलकाय हाडटलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया सगलीं उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सुर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खरी सवस्काय भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशें बसत आयज मिसाची भेट समोर उबलोल्या पाद्री बेनी डिकॉस्टा ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक तशेंच कांसावलेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रूमांत जावन तुमी ते घेवंक येतात तांचें मोल 20 रुपया मोगाळ भावा भयणीनो चोत्र आयदोळची डिसेंबराचे 24 वेर 25 वेर 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हील चॅर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार
तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांठाव आमेन.